मोगाळ बाबा भयणो, आयज आमी बोनकोणीत आसलेल्या बाबा भयणांचो उगडास करता, तांचे पासत आमी मागता. आनी आयज आमचो विशय जावन आसा बोनकोणीत आसलेल्या बाबा भयणां सोवे भोरवशाची किर्ना आमी जावुया. आयज म्हाका सांगूंक कुशालकाय भोगता, कित्याक जायतीं म्हजी क्रिस्तांव बाबा भयणां बोनकोणीत भेट दिवंक वेतात, बोनकोणीत आसलेल्या सोवे मोग दाखयतात. पूण एके वाटेन दुखूय भोगता सांगूक, बोनकोणीत आसलेल्या बाबा भयणांक ओकमान करतात, तांकां भायरायतात, आमचे मदें तांकां घेयनात. मोगाळ बाबा भयणो, आयची वाचपां कितें सांगतात तें आमी पळोवया. आयचें पयलें वाचप दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप, सोबीत वाचप. इस्रायल पोरसां किरीत भाशेन गुलामपणांत आसली, ते इन दी एक्झायल, गुलामपणांत आसलेली बाबिलोनियांत. आनी थंयसर जायतें दूख, आपल्या गांवघरांतान पयस आसलेली. पूण ह्या दुखा मदें 4 तरणाटे आसलेले, दानियल, अनानियस, अजायल आनी मिशायल. हे 4 तरणाटे किरीत भाशेन दूख आयले, कोस्ट आयले, पूण हे 4य तरणाटे आपलो भावार्थ सोडिना. आनी ह्या पासत देव तांच्या भावार्थाक लागून, तांच्या विस्वाशीपणाक लागून तांकां जाणवायेन भरता, सगले भाशेची गिरेस्तकाय तांकां दिता. हें पयलें वाचप सांगता. दुसरें वाचप आमी बरे भाशेन आयकलें जाल्यार शिव वर्तमान आमी साडो, एक विधवा आपल्या लागीं आसलोले नासलोले सगले देवाक दिता. आनी जेजू हें पळयता आनी म्हणटा, पळय, हे वस्तोरेन आपल्या लागीं आसलोले, जेवणा काणाक नासलोले आसलोले ते पासून देवाक दिले.